प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाचो 26 वोड 40 ते 50 पर्यंत 41 to 51. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. हांव स्वर्गार्थान देंवलोलो उंडो अशें ताणें म्हणलें देखून जुदेव ताचे विशीं घुणघुणूंक लागले. ती म्हणटाली, हो जेजू न्हय रे, जुजेचो पूत. ताच्या आवय बापायक आमी वळखना कितें? हांव स्वर्गार्थान देंवलां अशें ताच्यान कशें म्हणूं येता? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, तुमचेच मोदें घुणघुणन नाका. बापान म्हाका धाडला आनी ताणें कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतेल्यांक हांव निमाण्या दिसा पुनर्जिवंत कोत्तो. ती सगळीं देवान शिकयल्लीं मनशां जातलीं अशें प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी बरयल्लें. जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवा थावन आयला ताणें मात बापाक देखला. खरेंच हांव तुमकां सत्य सांगता, जी कोण भावार ठेवतात तांकां सासटीक जिवीत मेळटा. जिविताचो उंडो तो हांव. तुमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत मान्ना केलो आनी ती मरून गेली. पूण स्वर्गार थावन देंवता तो उंडो हो असले तरेचो की तो खातीर ती मरची ना. स्वर्गार्थान देंवलोलो तो जिवो उंडो हांव. हो उंडो खातात ती सासणाक जिवी आसतली आनी संवसाराक जिवीत मेळचे खातीर हांव दितलो तो उंडो म्हजेंच मांस. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां त्या शिवर्तमानान जेजू आयज आमकां कितें शिकोवन दिता. पळयात भाव भयणीनो, जेजू खंयचीं उतरां उलयता तो. हांव स्वर्गार्थान देंवलोलो उंडो. हांव स्वर्गार्थान देंवलोलो उंडो. ताजे उतरान फुडें कितें म्हणटा तो, जिविताचो उंडो तो हांव. जिविताचो उंडो तो हांव. आनी तेजे उपरांत तो आनी फुडें कितें आमकां सांगता, स्वर्गार्थान देंवलोलो तो जिवो उंडो हांव. हो उंडो खातात ती सासणाक जिवी आसतलीं आनी संवसाराक जिवीत मेळचे खातीर हांव दितलो तो उंडो म्हजें मांस. भाव भयणीनो, हें शिवर्तमान आमी जें आयकलां, गरज आमकां पोत्तून हें वाचपाक, पोत्तून हाचेर नियाळ करपाक. पूण ह्या वेळार हांव तुमकां ह्या उतराची सुचोवणी दितां. भाव भयणीनो, जेजू जावन आसा देव. तो आमच्या सुर्गीच्या बापाचो देव. बाप, पूत आनी पवित्र आत्म्यो जावन आसा एक देव. पूण ह्या मोगा पासत, आमच्या मोगा पासत, आमकां इफेन्नान वसना पासत हो देव मनीस जावन संवसारान येता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तो संवसारान येता तो कितें करता, तो आमचे पासत आपलें रगत वारोयता. तो खुर्सार आपले मांस, आपली कूड तुटोन वेता त्या खुर्साचेर. कित्याक? तुज्या आनी म्हज्या आनी आख्ख्या संवसारा पासत आमच्या पातकां लागून, आमचो संबंद ह्या सुगीच्या बापाशी घट करपाक हो जो तुटलोलो, आतां जेजू आपलें मांस दिता, आपलें रगत वारोयता. आनी भाव भयणीनो, जेजू आतां आमकां कितें म्हणटा, तो म्हणटा, स्वर्गार्थान देंवलोलो तो जिवो उंडो हांव. हो उंडो खातात ती सासणाक जिवी आसतलीं. भाव भयणीनो, कितले पाटी हें उतर आमी आयकलां. जेजू आयज आमकां कितें सांगूंक सोदता,
ताजें उतर तो म्हणटा, जेन्ना तुम्ही म्हजें उतर खातात. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेवण खाता, आमचो ब्रेकफास्ट करता, आमची दनपारां आमी जेवण खाता, रातचें खाता, आमी चाव पियेता, आमी पेज जेवता, कितें आमी खाता तें आमी आमच्या तोंडांतल्यान खाता. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर खाता, आमी आमच्या तोंडांतल्यान खायना, पूण आमच्या कानांतल्यान आमी खाता. हें जेन्ना उतर आमी आयकता, हें आयकोन आयकोन आमचो भावार्थ वाडत वेता. जेन्ना आमी हें उतर आमच्या कानान भितर सोदता, आतां आमकां ती सजमणी मेवता, ती आमच्या मनान वेता, आमच्या काळजान वेता. आनी आतां आमी ती सजमणी घेवन आमच्या तोंडांतल्यान ती उतरां उलयता. तेन्नाच की पवित्र आत्म्या उदेशी जें आमकां जेजून सांगलां तें आमी जिवीत भोगूंक पावता. भाव भयणीनो, पोत्तून वाचुया. स्वर्गार्थान देंवलेलो तो जिवो उंडो हांव, हो उंडो खातात ती सासणाक जिवी आसलेली आनी संवसाराक जिवीत मेलचे खातीर हांव दितलो तो उंडो म्हजें मांस. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना चिकन खाता, आमी दुकराचें मांस खाता, आमी बोकड्याचें मांस खाता, आमी गायचें मांस खाता, ते भाशेन आमी जेजूचें उतर खायना. कित्याक जें आमी मांस खाता, जें आमी तरकारी खाता, आमी सब्जी खाता, तें आमी आमच्या तोंडांतल्यान खाता. पूण जेन्ना आमी जेजूचें मांस खाता, आमी ताचें उतर आयकता. तें उतर आमच्या काळजान, आमच्या मनान वेता, आनी तें आतां जेन्ना ती सजमणी वता, तें उतर मांस जाता आमचे भितर. आनी आतां जेन्ना तें मांस जाता, आमची कूड आनी जेजूचें उतर एक जाता. आतां आमचो आत्मो आनी जेजूचो आत्मो एक जाता. तेन्ना भाव भयणीनो, आमकां जें उतर हें सांगता तें आमकां फावो जाता. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. आमी कितले फाटी सजमता की जेन्ना आमी मांस खाता म्हणजे आमी कितें खावंक जाय म्हणून. आमी देवाचें उतर आयकूंक जाय, देवाच्या उतराची सजमणी मेळोंक जाय. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी त्या देवाच्या उतराची सजमणी घेता, तें उतर आमच्या कानान पडटा. फकत एका कानान वचोन तें दुसऱ्या कानान भायर सुट्टा तसलें न्ही, पूण ह्या कानान सुट्टा, तें आमच्या काळजान वेता, आमच्या मनाची नडसणणी जाता. तेन्ना हें उतर आमच्या जिवितान, आमच्या आत्म्यान, आमच्या मनान हें मांस जाता. जेन्ना उतर मांस जाता, तेन्नाच ह्या उतराचो फळ, ह्या उतराचो फायदो आमकां ह्या जिवितान मेळटा. भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता? तो म्हणटा, स्वर्गार्थान देंवलेलो तो उंडो हांवूच, जिविताचो उंडो तो हांवूच. आनी तो म्हणटा, स्वर्गार्थान देंवलेलो तो जिवो उंडो तो हांवूच. भाव भयणीनो, ताचें उतर जावन आसा उंडो. ही इज आवर डेली ब्रेड. जेजू जावन आसा आवर डेली ब्रेड. डेली ब्रेड म्हणजे कितें? हें आमच्या तोंडांतल्यान घालता तें न्ही. आमी तोंडांतल्यान घेता, तें भायर वेता आमच्या जिवितांत. पूण जें आमी आयकता, आमच्या काळजान रिगून दवरता, आमच्या मनाची नडसणणी करता पवित्र आत्म्या उदेशी, तेन्ना आमी खरेंच हें देवाचें जिवीत, हें स्वर्गीचें जिवीत, हें ओत्मीक जिवीत आमी जिवंक पावता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या उतराक रिगून रावल्या, आयज आमी हो निचोव करुया की आयज तर आमी देवाचें उतर आयकतले. फकत आयकतले न्ही. आतां आमी हें उतर तुमी आतां आयकतात. खूब जाणां तुमी हें देवाचें उतर आयकतात, तुमी सजमतात की आयकलां म्हणून आतां देव म्हाका बेसावन भरतलो. केन्नाच ना. फकत आयकलां म्हणून केन्नाच तुमकां बेसांव मेवची ना. पूण जेन्ना तें उतर आयकता, त्या उतराची सजमणी मेवता म्हाका, आतां उतर तें पाळटा, तें कोत्ता, तें देवाचें उतर आयकता, त्या उतराचेर नियाल करता, तें उतर हांव सजमून आतां हांव पाळटा म्हज्या जिवितान. तेन्नाच की म्हाका खरें देवाचें जिवीत भोगूंक हांव पावता. आतां हें ओत्मीक जिवीत भोगूंक पावता, हें सरकारी जिवीत हांव ह्या संवसारांत भोगूंक पावता. तेन्ना भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या संवसारांतलो म्हजो वेळ येता, आमचो वेळ येता वचपाचो, तेन्ना एक नवी कुडीन, एक पुनर्जीवन कुडीन आमी जेजू बरोबर सासणाच्या सासणाक भोगूंक आमी पावतले. ना तर भाव भयणीनो, आमचो संबंध जेजूशी ना जाल्या, ताच्या उतरान आमी रिगून ना जाल्या, ताचें उतर आमी पाळ ना जाल्या, आमी आमकांच फटयता. आमी सजमता की आमी सगळें देवस्पण डन करता म्हणून आमी साल्वार जाल्या म्हणून. ना भाव भयणीनो, खरोच आमकां हें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमी आयकून, ताच्या उतराची सजमणी घेवन, आमच्या मनाची नडसणणी करून, हें उतर पाळून, आनी आतां आमी हें क्रिस्ती जिवीत, हें खरेंच ओत्मीक जिवीत, हें स्वर्गीचें जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक आमी आयज हो थाराव घेवया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक ह्या आयतारा दिसा हांव तुमकां सगळ्यांक एक बरो दीस आवडयता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जितून तुमकां सगळ्यांक
आमच्या सोगींच्या बापाचो मोग, आमच्या सोरमंडळात जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक आनी तुमच्या फॅमिलीक आवडता.